कितें क्वॉलिटी आसल्यो ते तुमी चिंतात. हो 5 खेपेक मार्मुगांवाच्यान कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान आमदार जाता. इटसेल्फ इज ए ग्रेट थिंग. आनी ताजो चलो नॅचरली ताका एक गुडवील आहा, ताका लोकांचो संबंध आसा. लोक ताका शेख हसन हारूनाचो चलोच म्हणून वळखना, जाल्यार तो स्वताय आपलें काम करता. ताचें सोशल वर्क चालू आसा आनी म्हणून हांव ताचें स्वागत करता. म्हाका खात्री आसा की ताजें जॉयनींग will strengthen the party across the state आणि चड फायदो ताजो आमकां मार्मुगांव तालुक्याक जाल्लो पळोवपाक मेळटलो. हांव ताका एश्योरन्स दिता की काँग्रेस पार्टी वील ऑलवेज बी विथ हिम आनी आमी सदांच ताजे बरोबर रावतले उबे आनी ताणें मातशें नेटान काम करचें उरलें त्या दिसांनी आनी सी दॅट काँग्रेस पार्टी कम्स बॅक टू पावर टू फुलफील द ड्रीम्स ऑफ हिज फादर. We should not split votes. That I should strengthen the hands of Congress party in Gomatak and in Goa. ते खातीर I have come back to my family, you know. And एक I must say की मुरगांव आमच्या शहराचे लोकांक हांव आभारी आसा. थँक यू व्हेरी मच फॉर म्हाका इतलें तुमी अपुरबायेन आपल्या घरान घेतलें, म्हाका इतलो वेळ दिलो आनी हांव तुमचे खातीर सदां आसतलो. आनी म्हाजो बाबा स्वर्गीय शेख हसन हारून अजून तुमचे काळजान जिवीत आसा. म्हाका इट इज ओवरवेल्मिंग फॉर मी. आय एम फिल्ड विथ इमोशन्स दॅट पीपल स्टील होल्ड हिम डियर टू देअर हार्ट्स.